गोयात सायबर क्रायमाचो केसी वाढल्यात। फेक अकाउंट करून सायबर युजर लोकांक टोपी घालतात। कासावलेच्या एकाच तरणाट्याक टोपी घालपाची घडणूक घडल्या। ह्या प्रकरणाक तिगांच्या विरोधात FIR रजिस्टर झाल्या। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुम्ही पळयता प्रुडंट। सायबर क्रायमाच्यो केसी दिसान दीस वाडत आसात। कासावलेच्या एका तरणाट्याची अशीच फसवणूक जाल्या। आता हे घडणूक नेमके कितें ते पळोवया। हो प्रकार 2020 ते 2022 दरम्यान घडलो। ह्या विशीं DYSP संतोष देसाई कितें म्हणटा ते पळयात। वन मिस्टर डेलानो बॉस्को फर्नांडीस यांनी कंप्लेन दिली। हो रेजिडेंस ऑफ ROC कासावले। त्यांनी कंप्लेन दिल्ली की आपल्याक 3 जाण एक्यूज, वन जिता फर्नांडीस, सेकंड मॅरी फर्नांडीस आणि एकटो आसा तो शंकर जाधव, हे तिगांनी म्हणून आपल्याक सांगलें कितें की पयशे दी आमकां बँकींग घाल म्हणून। आनी तेमी सांगलें कितें की तुजें ना जाल्यार आमचे कडेन तुजो व्हिडियो आसा, तो व्हिडियो आमी अपलोड करतले, पयशे दिता। त्या भिरांतेन तो ते ब्लॅकमेल करता म्हणून हेणें तो पयशे घालीत रावलो अशी त्यांनी प्रायमरी बेसी आपल्या कंप्लेनीक सांगला। मजगती 2 वर्सां पयलीं कासावलेच्या एका तरणाट्याचो चॅट करो ह्या ॲपा वयल्यान टोपी घालपाचो यत्न केलो। ॲपा वयल्यान त्या तरणाट्याक एका चलयेचो व्हिडिओ कॉल आयलो। त्या चलयेन ह्या तरणाट्याक भुलोवन त्याचे नग्न अवस्थेत रावपाक सांगलो। त्याचेर विश्वास दवरून तो नग्न जालो। त्या चलयेन व्हिडिओ कॉला वेळार त्याचे स्क्रीनशॉट घेतले आणि ते उपरांत त्या चलयेन ब्लॅकमेल करपाक सुरवात केली। ते ह्या तरणाट्याकडे 1,35,00,000 मागले। पैसे दिना जाल्यार हो व्हिडिओ व्हायरल करता म्हणून अशी धमकी दिताले। त्या धमकेक भिवन ह्या तरणाट्यान वेगळ्या वेगळ्या बँकेतल्यान सुमारे 1,35,00,000 बँकेतल्यान ट्रान्स्फर केले। मजगती सगळे जाले उपरांत ह्या तरणाट्यान पुलिशेन कागाळ केले। ते फाटभुंयेचेर तिगांच्या विरोधात वेर्णा पुलिशेन कागाळ केली। मजगती कर्नाटकाच्या कारवारची ती चली म्हणून माहिती मुखार येता। जिता फर्नांडीस, मॅरी फर्नांडीस आणि शंकर जाधव ह्याच्या विरोधात सद्याक FIR रजिस्टर केले।